जुलयाचो म्हयनो आहा फर्स्ट वीक तो वन महोत्सव सगळे कडेन साजरे केले जाता। तेन्ना काल आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर आमी वन महोत्सव साजरो केल्लो। तसोच आयज आसगांव पंचायतीची बायोडायवर्सिटी कमिटी आनी पंचायत मेळोन आमी 5 जाग्यार वन महोत्सव साजरो केल्लो आहा। तो एक जाण आहा आसगांव युनियन स्कूल, दुसरे आमी कासा पालोटी, थर्ड आमी केल्ले फादर आंगनल कॉलेज, चवथे केल्ले आमी सेंट केजिटन चर्च आनी पांचवो केल्लो आमी DMC कॉलेज। असो एक सकाळच्या आदेशाक आमी हो वन महोत्सव साजरो केल्लो। तेन्ना काल आमकां मॅडमीन सांगलें की आयज आमी हे सॅपलींग आमी डिस्ट्रिब्यूट करुया म्हणून। आनी आयज हो जो प्रोग्राम आहा झाडां वाटपाचो तो प्रोग्राम मॅडमीच्या अंडर जाल्लो आहा। मॅडमीन सगळो एफर्ट घेतलेलो आहा, कित्याक हेच्या पयलीं इतके MLA येयले की एका वर्सा केले आनी 4 वर्सां हो प्रोग्राम जायच नासलो। आनी आतां हो मॅडम येवन आतां हे आमकां दुसऱ्या वरास एक वरास तिका कंप्लीट जाल्लें आहा। म्हाका दिसता मॅडमीचो 5 वर्साचो टर्म आहा, 5वी वर्साक हे तरेतरेचे प्रोग्राम जातले। हांव 1992च्यान पॉलिटिक्सान पंचायती येयलो, एंट्री केलें। अजून पर्यंत हांव येता हांगा। जर हांव पंचायत मेंबर नासलो सुद्दां जाल्यार हांव म्हाजी हजेरी हांगा आसतात प्रत्येक प्रोग्रामाक। तेन्ना हांवें प्रोग्राम खूब पळयले आनी आमदाराकूय पळयले, मिनिस्टराकूय पळयले। जशी ही बाय डिलेया लोबो जे काम तिने जी इलेक्शन जावन निवडून येयलेल्याक अशी पब्लीक कॉन्टॅक्ट केल्या तिने, पब्लीक कॉन्टॅक्ट एकदम बरें आसा। आनी दुसरें तिने कामां जी हातीन घेतल्या पळय ते पंपा कडेन हंजूणचे पंपा रोड कितको शॉर्ट आसतलो, कितको शॉर्ट तिने बरो वायंडींग केला। थोडे हात बोवाळ मारतात हे खाल्ले अरे कितें कर की काम जी करता पळोवन घ्या तुमी। तेजें काम पळय शिवोले आतां रोड करता, अरे शिवोले रोड इतको लागीं आसलो, गाडयो ट्राफीक सुद्दां ब्लॉक जाताले, मोरजे वचपाक पेडणे वचपाक सायडीचे। ते काम ते एकदम बरें आसता। आनी जे ते प्रोग्राम करता दिसा वायज ते हांगा फारीक पळयता तिका जाल्यार सगळ्या प्रोग्रामांक जी आसता प्रोग्रामाक न्हू प्लस त्यो गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांक घेवन सुद्दां ती प्रत्येक सायडीर येता। आतां तो आमचो कितके वर्साचो ग्रावंड 10-12 वर्सां जालीं ग्रावंड पेंडींग आहा। जाल्यार आमी ग्राम सभेक उलयल्या बरोबर तिने व्हेरी नेक्स्ट डे ते स्पोर्ट्साच्या ज्या स्टाफांक घेवन येवन ती इन्स्पेक्शन केलें आनी रिपोर्ट तयार केला तिने आनी ती त्या फायलीक ते रेडी आहा। आयज व्हडी कशी बघता ही आमची झाडां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान साकून तुमकां सगळे आमच्या आसगांव लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करपाक कालूच बाब हनुमानान सांगला ते भाशेन काल आमी आमच्या इगोजी कडेन थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोडीच व्हडली झाडां लायल्या म्हळ्यार सॅपलींग लायल्या थोड्या तेंपान व्हडली जातली। अहेच इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कीप आवर एनवायरमेंट कूल। ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा ते आमी सगळ्यांनी आयकलां आनी ग्लोबल वॉर्मिंग सारके तरेन ह्या वर्सा आमी वी हॅव एक्सपिरियन्स इट। पावस येयलो कितलो लेट आनी लेट सोंपतलो हे फर्स्ट ऑफ ऑल इट डायरेक्टली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर फार्मींग। सो हे आमचे क्लायमेट आमचो एनवायरमेंट कोल्ड आनी बरो दवरतलो जाल्यार झाडां लावपाची गरज आसा। आमी आमच्या गार्डनान धाकटुलीं लायतात फुलां धाकटे म्हळ्यार व्हडलीं झाडां लावपाची गरज आसा। तेका लागून आयज हांवें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यानूय झाडां हाडल्या आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हाडल्या। सो फॉरेस्टान व्हडलीं झाडां बीग ते तुमच्या घराच्या फाटल्या वाटेन लावची। आमकां केन्नाय रस्त्यार वयता तेन्ना पार्किंग जाय जाल्यार आमी खूंय झाडां आहा तें पळयता आनी थंयसर वचून आमची गाडी पार्क करता। पावस पडलो सोत्री ना रेनकोट ना जाल्यार खंयचे व्हडल्या झाडाच्या पोंदाक रावतात। दीस इज द इम्पॉर्टंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग झाडां आमकां ऑक्सिजन द व्हेरी फॅक्ट दॅट वी लीव इज बाय ब्रिदींग ऑक्सिजन हे आमकां दिता आनी आमचे कार्बन डायऑक्सायड ओडून घेता। सो दॅट्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रीज। सो आयच्या दिसा ह्या आमची झाडां जी वाडटली ती घराक व्हरात आनी तुमच्या भुरग्याचो खयाल घेतात तोच तेजी खयाल घेवंक जाय आनी वाडोवन सोडूंक जाय। सगळ्यांक देव बरें करूं तांच्या तुमकां सगळें स्वागत करता। आयज मॅडम शिवोलेच मतदारसंघाचे मॅडम लोगो आनी तशें आमचे सरपंच हनुमंत नायक नवल मेंबर्स आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करता कित्याक आयज प्रोग्राम मॅडमान झाडां दिवपाचो